दानियेलाच्या पुस्तकांतले वाचप. सर्वेस्परा मुच्या देवाकडे हांवें प्रार्थना केले आनी अशी उसारणी केली. सर्वेस्परा तूं वर्तो आनी भिरांकूळ देव, तुजो मोग करतात आनी तुज्यो आज्ञा पाळतात तांचे कडेन तूं तुजो करार सांबाळताय आनी तांकां तुजी दया दाखयताय. आमी पाताक केलें, आमी वायट केलें, आमी खोटेपणान चल्ल्यां आनी तुजेर उपराटल्यां. तुज्या आज्ञा आनी नियमांत थावन आमी पयस सरल्यां. तुज्या नांवान आमच्या रायां, फुडाऱ्यां, पुर्वजां आनी देवाच्या सगळ्या लोकां कडेन उलयले त्या तुज्या सेवका प्रवाद्यांचे उतार आमी आयकूंक ना. सर्वेस्परा तूं करताय तें सारकें, पूण आमची तोंडां आज पर्यंत लजेन बुडल्यांत. जुदाचो लोक, जेरुसलेमाची नागरिकां, सगळी इस्रायल परजा तुका विश्वासघात केल्ले खातीर तुवें शिमडायली. त्या देशांनी आसलेली सगळीं लागशिली तशें पयसली आमी सगळी लज भोगतां. वय सर्वेस्परा आमची, आमच्या रायांची, आमच्या फुडाऱ्यांची, आमच्या पुर्वजांची तोंडां लजेन बुडल्यांत. कित्याक आमी तुजे विरोध पाताक केलें. पूण सर्वेस्पर आमचो देव खाकुळट करता आनी बोगसाणें दिता. वय आमी ताचेर उपराटल्यां. सर्वेस्परा आमच्या देवाचे उतार आमी आयकूंक ना. आपल्या सेवका प्रवाद्या उदेशी ताणें दिल्ल्यो आज्ञा आमी पाळूंक नात. देवाचे उतार हे. सा लुका प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. देखून जसो तुमचो बाप दयाळ तशे तुमी दयाळ जाया. हेरांची झडती करिनाकात आनी तुमची झडती जावची ना. हेरांचेर अपराधी म्हूण फैसल दिनाकात आनी तुमचेर अपराधी म्हूण फैसल जावचें ना. हेरांक बक्षिया आनी तुमकांय बोगसाणें मेळटलें. हेरांक दिया आनी तुमकांय दितले. बरत्या मापान दांबून हालोवन आनी भरून वमताशे मेजून तुमच्या लेसांत घालतले. ज्या मापान तुमी मेजून दितात त्याच मापान तुमकांय पाटी मेजून दितले. देवाचे उतार हे.